प्रणाम तुमकां मोगाचलो. आनी एक सोमार आयलो वय लग्न जिविता विशांत आमचो नियाळ आमचो विमाचो मुखारसून आजी वरोया. आदल्या सोमारा तुमकां काजरी जिविता विशांत काजरी जिविताची 9 मुळां सांगिल्लीं हांवें तुमकां उलोवन जाल्या तुमचे कडेन उलोवन जाल्या उपरांत परत चिंतूंक लागलो, परत वाचूंक लागलो. कितलें चड चिंता आनी कितलें चड वाचता आनीकी जायत्यो संगती काजरा विशांत म्हाका गमल्यो तुमकां सांगत जे म्हणून म्हाका भोगलें. देखून आज परत काजरी जिविताच्या जिखणेची या यशस्वेची आनी एक 15 नियमां तुमचे मुखार दवरूंक शकता. काजरी जिवीत इतलें गोंडगी इतलें मिस्तरा बरीतगी भोवशा तें दर्या बरी. कितलें तूं उपयोन त्या दर्यांत भितर येताय तितलें चड तो दर्यो तुका उक्तो जाता. तशेंच मोगा जिवीत काजरी जिवीत कितलें त्या काजरी जिविता भितर तूं भितर येताय आनीक काजरा जिविता विशांत चिन्नां आटायताय भोवशा काजरी सागोरू तुका परत परत उक्तो जाता आनी नवी नवी चिंतनां तुका दिवंक आशेता. देखून आज आनी 15 नियमां आमी पाळया, आमी चिंतया आनी भोवशा आमचें काजरी जिवीत आणखी बऱ्यान मोगान एकवटाचें काजरी जिवीत बांदूंक प्रयत्न करया. कंडिशन नंबर 1, ओवरकम इगो. जर तर आज या संसाराच्या चरित्रेक आमी पळोवंक गेल्यार लग्न जिविताच्या चरित्रेक आमी पळोवंक गेल्यार कित्याक इतलीं काजरां विच्छेदन जातात हे कारण म्हाका कोणी सांगात जाल्यार हें कारण जावन आसा इगो क्लॅश. आज चली शिकपी चलो शिकपी, चली गळटा चलोय गळटा, चली ताच्या पांयार उबी आसा चलोय ताच्या पांयार उबे आसा. त्या खातीर हांवें कित्याक ताका दुग्गू सलाम घाली जय, हांवें कित्याक ताका बग्गा जय, हांवें काल्यार तसो गुलाम जाय जय, चलो म्हणटा चली म्हणटा. आनी अशें because of this ego clash, hundreds if not thousands of marriages are on the verge of collapse, if not already collapsed. आणि त्या खातीर आमच्या जिवितांत जर तर लग्न यशस्वी जालें जाल्यार तो इगो म्हणलो तो एक कांटो. इगो इज अ पॉयझन. रिमूव इट फ्रॉम युअर लाईफ. इगो म्हळ्यार काय जालें? स्वार्थ म्हळ्यार काय जालें? अहम म्हळ्यार काय जालें? Ego is a false self. Ego is not a true self. And most of us, because of the fancy world, because of our what I call television world, because of the model dream world, we build our lives on false egos. My name, my fame, my honor, my prestige, मुझे घराणे, मुझी जात, मुझो मान आणि मुझे वडपण, मुझे शिकाप. You are not your education. You are not your caste. You are not your position and prestige. Today it comes and tomorrow it goes. पण आम्ही केदाळा या फॉल्स इगोर या फॉल्स सेल्फार आमचें जिवीत बांदून हाडटा. आमचें जिवीत नास जाता. आनी कोण पळय आमच्या जिवितांत आसात तीन आसात. सो द फर्स्ट कंडिशन इज लर्न टू ओवरकम युअर इगो. केदाळा तूं परत परत तुज्या अहमाचेर या तुज्या स्वार्थाचेर तुजें गमन दवरताय. आज या फालां तुका तुजे नीज स्वभाव खंयचो आनी तुजो स्वार्थ स्वभाव खंयचो या फॉल्स इगो खंयचो तुका समजतलें. आनीक तुजो फॉल्स इगो तुका भोवशा कंट्रोलाक हाडूंक भारी सुलाभ जातलें. विदाउट कंट्रोलिंग आवर इगो, I don't think marriage
and love bond of marriage is ever possible. दुसरे, value the family member. तुमच्या कुटुंबात असल्या हर एका कुटुंब व्यक्तीक मानान देखूंक सुरू करा. कित्याक हर एका व्यक्तीक तसोच म्हणलो एक मान आसा, तसोच म्हणलो एक जागो आसा, ताचेच म्हणलें एक व्यक्तित्व आसा. केदळा हो मान, हे व्यक्तित्व, हो धर्म ताका आमी दिता. भोवशा तोय तुका तस मानान लेखता. And therefore learn to value every family member. Need not to be only husband and wife, but also your in-laws, also your children, also people who are involved in the family, even the workers. केदळा आमी हर एकल्याक रेस्पेक्टान, एका तराच्या मानान आनी मर्यादेन लेखता. भोवशा आमचें व्हडपण वयर येता. आमचो स्वभावी भोवशा चड व्हड मट्टाचो जाता. आनी त्या खातीर लर्न टू रेस्पेक्ट अँड वॅल्यू एवरी मेंबर ऑफ युअर फॅमिली. तिसरें, टोटल एक्सेप्टन्स ऑफ युअर स्पाउस. काजारी जोड्यांक प्रत्येक जावन काजार जावंक वेच्या जायत्या तरणाट्या चलयांक आनी चल्यांक हांव मेळटलां. आनी तांचे कडेन तुका कसलो चलो जाय जंय, कसल्या चल्या कडेन तूं काजार जाताय, या कसल्या चलये कडेन तुका काजार जावंक आशा आसा म्हूण विचारल्या वेळार तांची जाप एक व्हडली लिस्ट. ती लिस्ट जाल्या उपरांत हांवें तामाशांक म्हणचे भोवशा सायमन एंड को कंपनींत तो चर्को करूंक घालचे पडटलो, या आनी एका स्टॅच्यू करच्या कंपनींत, मुर्ती करच्या कंपनींत त्या चेडवाक रसिचे पडटले. फ्रेंड्स, वी आर इन मोस्ट ऑफ द टायम वी आर इन ए ड्रीम वर्ल्ड, and we want a companion for us from the dream world. लग्न जिवितांत भोवशा स्वप्न जिवितांतली संगाती आमकां जाय, या स्वप्न जिवितांतलो संगाती आमकां जाय. I think we require to come down. Ideal boys and ideal girls never exist out there. They are only in the dream world. What we have are the real boys and the real girls, down to earth with all their practical differences, practical limitations, at the same time a grandeur and the treasure of beautiful qualities. I think we require to be realistic. We require to be true to the nature and true to the history of our lives. आणि त्या खातीर म्हज्या जिवितांत एक चली आयली, म्हज्या जिवितांत एक चलो आयलो, आनी एका जरी जिवितांत आमचें एक जालें. भोवशा वो म्हजो चेरको आच्या की बरें आसूंक पुरो, पूण म्हाका देवान दिल्लो चलो वो हाच्या की बरी चली आसूंक पुरो ह्या संवसारांत, पूण देवान म्हाका फावो केल्ली चली. त्या खातीर व्हडा संतोशान, व्हडा उल्हासान देवान म्हाका दिल्लें देणें म्हूण हांव स्विकार करतां. आनी त्या चल्या थंय, त्या चलये थंय हांव तृप्ती पावतां. जायते फावटी आमच्या चिंतनांचो गरकार या नवरो, ह्या चिंतनांतली वखाल दुसरीच आसता, आनी आमी काजार जाल्ले भोवशा दुसऱ्या कडेन आसता. अँड दीस वील क्रिएट अ हेल ऑफ प्रॉब्लेम्स in your married life unless you accept the one whom you marry with a total acceptance and in total love. So change is the essence. तुझ्या जिवितांत वय तूं एका विशिश्ट रितीन चलोन आयलाय. तुजें जिवीत तुवें बांदून हाडलाय. कित्याक? ह्या कुटुंबांत तूं जियेल्लोय, ह्या कुटुंबांत ही संस्कृती आसा, ह्या कुटुंबांत ही रीत आनी नीत आसा, ह्या कुटुंबांत हे नियम आनीक हें कार्यां आसात. आनी अशें आज तुका ही संवय जाल्या. तशेंच एक स्त्री ताच्याच कुटुंबांत ती व्हड जाता, तिच्या संस्कृतेंत, तिच्याच नियमा प्रमाणे वय ती काय तिच्या सेक कालेत आसा. आज तुमी दोगांय जाणां सांगात काजाराक आयल्यात आनी काजाराच्या बेसान तुमी जियेल्यात. म्हाका म्हज्यांत जाय जंय
आनी म्हाका मुजंत जाय म्हणून एक सोलो आनी एक स्त्री जर तर शर्त मारता जाल्यार कितले दीस ती सांगात रावती धांवन येना. पूण त्या खातीर वय हे दोळमणासर हांव वचोन जियेल्लो, हे दोळमणासर हांव वचली जियेल्ली. पूण आज आमी सांगात आसता आसतना जर तर हें जिवन आमकां पुराक जायना, जर तर हें जिवीत आमकां लागीं हाडिना, भोवशा बदलावण गरजेची. कोणें बदला जाय? सोलो म्हणटा चलयेन बदला जाय आनी चलय म्हणटा सोलो बदला जाय. आखेरी कोणें बदलोवचें? भोवशा संवसारान मात ना, आमी दोगांयनी बदला जाय. चल्यान चलये सांगता कशें पुराक जावन जियोवचें तें चिंतून भोवशा संभाशण करन, संवाद करन ताचें जिवीत बदली जाय. स्त्रियेन भोवशा दादल्या सांगता बसोन सांगता उलोवन संवाद करन ताचें जिवीत बदली जाय. चेंज इज द एसेन्स ऑफ लायफ. खंय बदलावण ना थंयसर जिवीत ना, खंयसर बदलावण ना थंयसर जीक ना. हांव म्हणचें खंयसर बदलावण ना थंयसर काजारे जिवीत ना, कुटुंबां जिवीत ना. कित्याक? जिविताचें मूळच जावन आसा बदलावण. देखून आमी बदला जायच. पंचवे, नो ब्लेम गेम प्लीज. एकामेकाक कसल्याच वेळार टिका करची न्हय, एकामेकाक खंयच्याय चुकींक कारण करचें न्हय. वय हांव बरी आसली तुजे खातीर अशें जालें, हांव बरो आसलो तुजे मारिफात अशें जालें, तूं हाका कारण आनी तो ताका कारण. भोवशा एकामेकाच्या देसवाडाक कारण जाता आनी अखेरीक काजाऱ्या जिविताक देसवाड जाता सोन न्हू, भोवशा तूं बरें येवचें ना. त्या खातीर नो ब्लेम गेम प्लीज. म्हाका न्हू, जर तर एक घर्शण जाता, जर तर दादल्या आनी स्त्रिये मदें लढाय जाता, सांगा म्हाका तुमचो अनुभव. सूख कोणाची? सडावत ताची दुसऱ्याची न्ही. हांव सूख करना, हांव सरकी ताची सूख, हांव सारको ताची सूख. केदाळा दुसऱ्यांक बोट दाखोवचें रावोन आनी आमी दुसऱ्यांक बोट दाखयता आसतना ही 3 बोटां म्हाकाच दाखयतात म्हणून समजाल्यार भोवशा चड बरें आसलें. हर एका सुखींत म्हजो गुन्यांव आसा, हर एका सुखींत हांव जबाबदार आनी त्या खातीर हांवें बदला जाय. म्हजी सूख ताची सूख न्ही. असलें चिंता मुखार गेल्यार भोवशा मातशें बरेंपण जातलें, आमचें काजाऱ्या जिवीत आनीक गुंडाळाचें जातलें. 6वो नियम, गिव ऑल नेगेटिविटी अ बीग गुड बाय. सर वांगड्या चिंतनांक गुड बाय म्हणून आदेवस माग. म्हाका न्हू वांगडेपण उणेपण कोणाच्या जिवितांत ना. हांवें कितले बरें सांगलां, आमच्या सगळ्या जिवितांत उणेपण आसा. आमी अस्कत, आमी किरकोळ, आमी मनीस म्हणून. पूण प्रत्येक तेंच काल्याक जोडोवचें, प्रत्येक तेंच काल्याक वस्तूचें, प्रत्येक तेंच कालें सापचें. आमच्या जिवितांत बरेंपण नांगी आनी त्या खातीर आमच्या जिवितांत असलें बरेंपण आमी पळया न्हय, हेरांच्या जिवितांत असलें बरेंपण पळया न्हय. देखून वायट सोडून, वायट चिंतनाय सोडून, हेरां विशयान वायट देखचें सोडून तांच्या विशयान बरेंपण पळया न्हय. जर तर देवान आमकां ताच्या सारक्यासो आनी सुरपायसो जावन रचला जाल्यार भोवशा आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आसा, जायतें दैवीकपण आसा. तें दैवीकपणां तें आमची दिश्ट वरया न्हय न्ही. केदाळ एक स्त्री आपल्या दादल्याचें बरें गोण वगळसिता, भोवशा त्या जिवितांत बरेंपण येता. केदाळ एक दादलो आपल्या स्त्रियेचे बरे गूण वाखाणटा, भोवशा त्या जिवितांत त्या दिसा थावन ताचें जिवीत भुमी वैकुंठाचें जिवीत जाता. त्या खातीर वांगटें सोडून हेरां विशयांत बरें उलोवंक आमी प्रयत्न करया. प्रत्येक तरान आमच्या जिवीत सांगाती विशयांत बरें उलोवंक प्रयत्न करया. 7वे नियम, गिव स्पेस. लर्न टू बॉन्ड
नॉट बाइंड. एकामेकाक जागो दी, एकामेकाक थोडो वेळ दी. वय एकामेकाच्या मोगांत एक जाया, पूण एकामेकाक बंदडे घालनाकात. खाजरी जिवीत मोगाच्या न्हू, एक बंदड न्ही. Married life is not a prison life. It is not an enslavement to each other. It is a bond of love. It is a tremendous power that frees one for the other, frees one for one's own growth. आणि जर तर हे काजराचे नियम जाल्यार भोवशा मोगाच्या बांदांत आमकां एक करी जाय सोन्नो, काजराच्या बंदडेंत आमकां विचार करचे न्ही. त्या खातीर वय हर एक व्यक्तीक जियोंक अवकाश दिया. एका दादल्यान आपल्या स्त्रियेक जियोंक अवकाश दी जाय, एका स्त्रियेन आपल्या दादल्याक जियोंक अवकाश दी जाय. हर एक मेटा सेक्युरिटी गार्ड जर तर एक स्त्री आपल्या दादल्याक जाली जाल्यार हर एक घडये त्या स्त्रियेचो बॉडीगार्ड जर तर घोव जालो जाल्यार भोवशा दोगांय जाणां जीवघात करच्यांत कांय ना वालो. कित्याक आमकां सोमेस्तांक स्वातंत्र्य जाय आनी त्या खातीर काजर जिवीत स्वातंत्र्य होगडाना. And therefore never interfere unnecessarily into the private life of your wife or your husband. Please. Give them space now. They are mature enough. They know how to make their life. Don't be unnecessarily preoccupied. This is one of the major problems that we see in the marriages of today. The boys are overtly protective of their wives, and the girls are overtly protective or covertly protective of their boys. As a result, there is no space to breathe. There is no space for freedom. आणि अखेरीक बहुशा एकामेकाचे गुलाम जावचे सोन्नो, एकामेका स्वातंत्र्याची वाट आमकां मेळना. त्या खातीर काजर जावं दी. मोगाच्या बांदांत आमकां बांदांत एक करचो, एक कोटावची एक सकत काजराच्या बंदडेंत पिचार करची, गुलामपणाची सकत जावची नाका. मुखार वचोया. 8वो नियम. Don't impose your opinion on others. तुजो अभिप्राय हेरांचेर थाकी नाका. वय आमकां हर एकल्याक आमचो म्हणलो एक ओपिनियन आसा, आमचीत एक अभिप्राय आसा. We see the world from a different perspective, from a particular perspective, a specific perspective. No problem with that. पुणू हांवें सांगलें तें सत, हांवें सांगलें तें देवाचें उतार, हांवें सांगलें मात्र ह्या घरान जायचंय. भोवशा तें कितें उणें आसा. आतां म्हजी अभिप्राय आनी तिची अभिप्राय, म्हजी अभिप्राय ताची अभिप्राय जर तर विभिन्न, जर तर वेगळी वेगळी, कितें करया? डिस्कस इट नो. संवाद करांनी, उलयांनी. Communication is one of the greatest problem solver of the 21st century. Learn to communicate. Communicate openly. Put your perspectives very straight. And be sure you come out with a beautiful solution for your problems. But never dare to impose your opinion on others. That is going to destroy your life and her life also. 9th principle. Just timely advice. Never give advice freely and without asking for it. आणि केदळा जर तर आमकां दुसऱ्यांक एक बरी बूज सांगूंक जाय, बरें उतार सांगूंक जाय, वय आमी त्या अवकाशाक राखूंक जाय. ती म्हजी बायल, तो म्हजो घोव म्हणलें कुडले,
I don't have a total freedom to just give my opinion at random. No. Respect each other. Never enter into the private space of each other. You see, everyone has a private space. आणि त्या खातीर केदाळे जर तर तुवें दुसऱ्यांक कसलेंय म्हणे बरेंपण सांगत जाय, कसलें बरें उतार सांगत जाय, वय ते उतार सांग आनी उपरांत पयस राव. Just give an advice and never impose it on others. दावे नियम. Avoid all comparisons. कसलेंत समतोलन तो तसो वो असो, ते मुजे हें ताचें, आमगेर तशें तुमगेर अशें. Never compare. Never compare. Comparison destroys. मोगाचेनो तुमच्या जिवीत तुमच्या कुडीची तुमच्या हाताची 2 बोटां पळया, ती सारकी आहा ते एकतले का ते. तुमचे 2 पाय पळया, ते एकतले का ते. एका पायांत वानो लिसान येतात आनी एका पायांत वानो घालून कश्टातात. वय मू कित्याक आमच्याच कुडींत कसली 2 वस्तू आसात त्यो एकामेका थाळ पडनात, तर दोग व्यक्ती कशें थाळ पडचे. आनी त्या खातीर थाळ पडना जाल्यार दॅट इज आवर युनिकनेस. तें आमचें एकत्व, आमचें एकीनपण. आनी एकीनपण आमच्या जिविताचें देणें जाल्यार तें कंपॅरिजन, तें कॉम्पिटिशन तें खंय जावन आयलें. आनी त्या खातीर नेवर कंपेर युअर सेल्फ विथ अदर्स. स्टॉप इमोशनल ब्लॅकमेल. स्टॉप इमोशनल ब्लॅकमेल. जायते फावटी आमी चिंताव, जर तर ताका इल्लीं बगनां दिलीं, ताका इल्लें मोगान पटलून धरलें, जर तर ताका कितें म्हळ्यार बगता तें दिलें, भोवशा हांव सक्सेसफूल जालो, मागीर हांवें कितेंय करीत. जर तर म्हज्या घोवाक हांवें इल्लें मोगान पळयलें, ताका इल्लीं बगनां दिलीं, ताका कितें जाय पळय दिलें, हांवें मागीर कितेंय करीत. Life doesn't go that way at all, and married life will never go, and therefore stop emotional blackmailing. Tell the truth in all its entirety with specificity and with clarity. That is going to be the wonderful life situation in our married life. 12, be sensible, but be sensitive. कितें उलयताय तें पयलें चिंत. कितें उलयताय तें पयलें समजून घे. कितें उलयताय तें सोमा सांग. पूण कितेंय तोंडाक आयिल्लें उलयनाका. बी सेन्सिटीव. तुजी व्हंकल, तुजो न्हवरो, ती मनशां, तांकांय बगनां आसात, तांकांय एक अंतस्करण आसा, तांकां तें दुखता, तांची बगनां वय ती कुडके जातात. आनी त्या खातीर राजांव उलय, नीत उलय, पूण बी सेन्सिटीव. मोगान कर, मोगान सांग. 13वें प्रिंसिपल. Promise only that which you can deliver. दुसऱ्यांक कितेंय तुवें उतार दिता आसतना तुका कितें पळय दिवंक सांगता तें मात्र प्रॉमिस कर न्ही. हांव तुका तें दिता, हांव तुका हें करता, हांव तुका थंय व्हरता, हांव तुका हांगा व्हरता म्हणून अखेरीक घरांत बसनाका. Don't cheat people, and specifically don't cheat your beloved. That's going to have a tremendous negative impact on your relationship today or tomorrow. 14वें प्रिंसिपल. Stop exploiting. Stop exploiting. तुजी स्त्री, तुजो घोव केळाची वस्त न्ही. तो एक मोगाचो संबंध. आनी त्या खातीर तुज्या जिविताचेंच भोवशा संपूर्णपण, तुज्या जिविताचेंच भोवशा एक्सटेंशन. You don't exploit your life. You don't exploit your body. You don't exploit your own true self. And how can you exploit him? How can you exploit her? And therefore stop exploiting each other. On the contrary, learn to love each other and give yourself for each other. And respect differences. Learn to respect differences. We are all different people. We are unique people. We are individuals. And that's the beauty of each other. केदाळ एक दादलो आपल्या स्त्रियेक रिस्पेक्ट दिता, मान दिता, भोवशा ती मान घेता. केदाळ एक स्त्री, एक दादलो आपल्या स्त्रियेक मान दिता, तोय तिचे तावन मान घेता.
काजारे जिवीत एकामेका मानान पळोवचें, एकामेकाक मर्यादेन पळोवचें आनी त्या खातीर रेस्पेक्ट डिफरन्सस बट लर्न टू रेस्पेक्ट इच अदर and learn to respect each other in the differences of each other, and that's the beauty of married life. मोगाचेनो भोवशा मुखल्या सोमारा आनी थोडी नियमां आमी काजारा विशांत उलोवया, ताचो आठव करुया. ते म्हणसर तुमकां सुमेस्तांक नमन.